लोकसभा वेंचणुके खातीर 7 एप्रिला सावन मतदानाक सुरवात जातली आनी 12 मे मेरेन वेंचणूक चलतली। 16 मायाक मतमेजणी जातली। वेंचणूक 9 पावंड्यांनी जातली। बुधवारा सावन आचारसंहिता लागू जाल्या। गोंयांत 17 एप्रिलाक वेंचणूक जातली। मोंडी थर्स्डे खातीर ही तारीख बदलची म्हूण कांय समाज वावुरप्यांनी मागणी केल्या। आपुणूय वेंचणूक आयोगाक तारीख बदलपाची विनवणी करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। The first date of poll shall be on 7th April 2014. Goa will have one poll day on 17th April. We will be covering 543 parliamentary constituencies and respective assembly constituencies. Counting for all this shall take place on 16th May. CEC VS संपतान बुधवारा लोकसभा वेंचणुकेच्यो तारखो जाहीर केल्यो। लोकसभा वेंचणूक 7 एप्रिल ते 12 मे मेरेन 9 पावंड्यांनी जातली। 7, 9, 10, 12, 17, 24, 30 एप्रिल 7 आनी 12 मेक देशभर पावंड्यांचेर वेंचणूक जातली। बुधवारा सावन देशभर आचारसंहिता लागू जाली म्हूण संपतान जाहीर केलें। इतले मजगतीं वेंचणुके खातीर गोंयांत अर्ज भरपाक 26 मार्च निमणी तारीख आनी अर्ज फाटीं घेवपाक 29 मार्च निमणी तारीख आशिल्ल्याचें गोंयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान सांगलें। Goa, as on today, it has been fixed on 17th of April. Issue of notification is 19th March, would be done. Then the last date of filing nomination would be 26th March. मोंडी थर्स्डे खातीर आमदार आनी समाज वावुरप्यांनी गोंयची वेंचणूक तारीख बदलची म्हूण मागणी केल्या। आनी इलेक्शन कमिशनाक बरें म्हटलां की डेट चेंज करची म्हणून। कित्याक मोंडी थर्स्डे इज नॉट अ सुटेबल डेट फॉर गोवा बिकॉज एटलीस्ट 27% ऑफ द पॉप्युलेशन फ्रॉम आफ्टरनून हॅज सम रिलिजियस ड्युटीज न्ही प्लस आनीक अडचण आहा। बरीच इलेक्शन पोलिंग स्टेशन्स ही चर्चीच्या आवारान किंवा चर्चीक तेकून बिकून आसतली सो देर विल बी that problem also. My party protesting against this date because on 17 it's our religious day, Monty Thursday, and therefore I requested Election Commission to change the date. We have taken it up with the ACI. We have apprised them the whole situation, and they will be taking a call based on their understanding. Bureau report prudent. 3 डिसेंबर 2015 उपरांत मांडवी न्हंयत एकूय कसिनो आशिल्ली बोट आसची ना अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। सध्या मांडवी न्हंयत 5 कसिनो आसात। तातूंतल्या एका कसिनोचें लायसन 2014 सोंपता, उरिल्ल्यांचें 2015 सोंपता। मांडवीत कितले लायसन आशिल्ले कसिनो आसात काय म्हणून रोहन खंवटेन प्रस्न काडिल्लो। सरकार उफेत्या कसिनोंचेर निर्बंध घालतलो, जमनीवेल्या कसिनोंक न्हय अशें पर्रीकारान स्पश्ट केलां। 2015 रिवर मांडोवीच्यान कजिनो शिफ्ट करता म्हणून गव्हर्मेंटान सांगिल्लें आसा। हे शिफ्ट करपाक 1 वर्स उरलां। लायसन्सीज कितली कजिनोची दिल्या जी विच आर एक्सपायरिंग ऑन ऑर बिफोर 31st March 2014. हाऊ मेनी आर कन्सिडर्ड फॉर एक्सटेंशन एंड वॉट इज द एक्सटेंशन पीरियड ग्रांटेड टू दीस कजिनोज? स्पीकर सर, म्हाका दिसता टोटल 5 व्हॅलीड लायसन आहा, तातले एक लायसन 2014 जे एक्सपायर जातालें। ती बोट ऑलरेडी मांडवीच्या भायर आसा, ड्राय डॉकान काय खंय तरी दुसरे कडेन जावं नको। ती बोट मांडवीन परत आयली सुद्दां जाल्यार ताजें लायसन 2014च्या पलीकडे रिन्यूवल जावचें ना। बाकीच्यांची लायसनां ऑगस्ट 2015 काय सप्टेंबर 2015 सोंपतात आनी एकाचें लायसन 3/12/2015 सोंपता। म्हणजे 3/12/2015 नंतर मांडवीन कॅसिनो चलणाऱ्यो बोटी आसूंक शकच्यो ना। बोटी आसच्यो ना अशें हांव म्हणिना, कॅसिनो जाचेर चलता अश्यो बोटी आसूंक शकच्यो ना। लायसन जें आसा पळय तें 5 वर्सांक रिन्यू जाता, तें खंयच्याय वर्सा जावंक शकता। दर वर्सा ऑपरेशनल रिन्यूवल आमी हें दिता परमिशन, जाका 6.5 कोटी रुपया भरून आसता पळय, तें दिता आसतना आनी लायसन दिता आसतना अंडरटेकींग घेतला की 2 वर्सां भितर तो मांडवीच्या भायर वतलो। समजा ताणें मांडवीच्या भायर गेलो ना जाल्यार लायसन्स इज सब्जेक्ट टू दॅट कंडिशन। कोर्टान वतलो आनी स्टे हांव तुका एक एश्युरन्स दिता, मांडवीन 2015 डिसेंबर 3 तारखे नंतर कॅसिनो ऑपरेशनल कॅसिनो आसचो ना मांडवी न्हंयन। सगळ्यो भायर वतली, मांडवीच्या भायर वतली। मांडवीच्या भायर वतले। आतां खंय वतले ते आत्तां हांवें विचार करूं ना। ते जर म्हजे कडेन एप्रोच जाले जाल्यार गव्हर्मेंट कॅन वर्क आउट
प्लेस वेर दे कॅन बी रिलोकेट. आमी विरोध केला पळय तो ऑफशोर कॅसिनो, ऑनशोर हाका कॅसिनो करूं ना, कारण ऑफशोर कॅसिनो आणि ऑनशोर कॅसिनो मध्ये फरक आसा. जायका उदका प्रकल्पाचे काम इतली वर्सां आडावन दवरिल्लें. आतां काम 60% जालां. प्रकल्प सुरू जातकच मुरगांवाक 24 वरां उदक मेळटलें अशें उतर PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिलां. उदका पुरवणेंत कांयच सुदारणा ना म्हूण माविनान प्रस्न काडिल्लो. जायका प्रकल्पात घोटाळो जाला जाल्यार चवकशी करची. PWDंतले कांय दुबावीत इंजिनियरांचे PWD मंत्र्या कडेन सेटिंग आसा म्हणून तांचेर कारवाय जायना म्हणून माविनान आरोप केलो. There is no improvement in the water supply. Please tell this August House when you are going to exactly improve the water supply. जानेवारी आणि डिसेंबराक 2 पंप एक्स्ट्रा बसयले जे ओल्ड प्लांट जो आसा आमचो साळावलेत आणि 25 MLD उदा पंपिंग आमी एक्स्ट्रा केलें. तातूंतले आज 6 MLD उदा आमी वास्कोक दिता. सध्या आमी वास्कोक इट गोज बिटवीन 59 MLD टू 62 MLD पर डे. आणि हाजो सगळो कन्सेप्ट एकठांय केले नंतर आमकां अशें दिसून आयलें की जी पायपलायन ओल्ड आसा पयलीं घातिल्ली वास्कोक तिची कॅपेसिटी सोंपल्या. म्हाका ताका प्रश्न आसा 2006 ते 2010 हो जो प्लांट आसा म्हणजे जायका प्रोजेक्ट वाय इट इज नॉट इम्प्लिमेंटेड. Who has stopped it? Who has stopped it? And who has stopped you from taking action against that person? Who has stopped you? Have you initiated action against that person? Every time blaming somebody, what action you have initiated against that person? Do you have the guts? You don't have the guts to initiate action against any of those officers because the same officers are helping you to make money. I am making a charge. As 60% of the work is completed and after completion of JICA project I will see that he will get 24 hours water supply provided. Each house also should have storage capacity of minimum 500 liters type. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.